वर्ष पद्धतीप्रमाणे ओनूय एक पारंपारीक पद्धतीन आमचे कडेन गणेशोत्सव सुरू जाल्लो आसा. गणपती उत्सव हो सगळ्या जनतेकच प्रेरणा देणारो आसता. वर्षभर तेची वाट अत्यंत आतुरतेन पळयणारे आमी. अशें म्हणटात की 14 विद्या आणि 64 कला हेचें दैवत. सगळ्या गोष्टींनी प्रेरणा देणारे आदर्श अशें दैवत. आमचें खंयचेंय काम आमी सुरू करतले जाल्यार श्री गणेश पुजनूच आमी करतात. हे वर्षभरांतलें आसता, पूण भाद्रपद म्हयन्यांतली चतुर्थी ही खास आसता, ज्या दिसा गणपतीचो जन्म जालो अशें आमी मानत आयिल्ले आसात. आनी त्या दिसा संपूर्ण गोव्यांत, कोंकणपट्टींत मोठ्या प्रमाणार मोठ्या उत्साहान हो सण साजरो जाता. घरोघरी तर जातात, सार्वजनीक स्वरुपानूय जाता, पूण घरोघरी जो जाता तेतून जो आनंद आसता, कुटुंब सगळीं एकठांय येतात आनी आरास आसात, डेकोरेशन आसात, माटोळी आसात, प्रत्यक्ष मूर्ती हाडप, पूजन करप आसात, हें सगळेंच वैशिश्ट्यपूर्ण जाता. अंदू आमचे कडेन जर हें डेकोरेशन पळयलें जाल्यार पताकांचें डेकोरेशन विशिश्ट पद्दतीन आसा. म्हणजे कितले दीस ताका लागतात, म्हणजे तरूण मंडळी जी आयची तरूण मंडळी तेतूंत इंट्रस्ट घेता. आमी भुरगेपणांत आमीय घेताले. पोरूंचे म्हाका अंदू ना, अंदू वेगळें आसा. आनी अंदू पार्सेकारा कडेन कितें आसा हें पळोवपाची उत्सुकता अनेक जाणांक आसता. अंदू आमचो पारंपारीक गणपती थोडोसो बदल जाला अशें म्हाका दिसता. म्हजो चलो हो फायन आर्ट ग्रॅज्युएट, आनी त्यामुळे ताणें आपल्या एका मित्रा कडल्यान ही मुर्ती हाडल्या. त्यामुळे मातशें तिचो बसपाची जी ठेवण आसली ती अंदू बदलल्या. माटोळीचें आमचें वैशिश्ट्य अशें आसता की आमी कांय विकतें हाडना. आमच्याच भाटांत, जमनींत, प्रॉपर्टीनी ज्यो गोश्टी, जी फळां जातात ती आमी बांदतात. त्यामुळे सुपाऱ्याचे कात्रे अशें जे म्हणटात, बारीक तुकडो, आमी पूर्ण सुपाऱ्याची पेंडूच जी आसात त्योच पेंडी ज्यो पिकलेल्यो आसतात तरी काल आमकां काडपाक मेळूंक ना, पावस पडत. मागीर तश्योच नाल्लांच्यो पेंडी, खंय तरी आंब्यांक तोरां आसलीं जाल्यार तीं अंदू तोरां आसात, अनसां आसात, केळ्यांचे घड आसात, मागीर तोरिंजनां आसात, चिकू आसात, घोसाळीं आसात, दोडगी. हे सगळ्यो गोश्टी ज्यो आमचे कडेन पिकतात त्यो हाडून आमी बांदतात आनी ताच्याच कृपेन ह्यो सगळ्यो तयार जातात, वाडटात. आनी त्यामुळे ताका पयलीं अर्पण करप ह्या भावनेसून हें सगळें बांदप आसता. एक वर्षभर आमी खंय धांवपळीन आसतात, पूण चतुर्थीच्या निमित्तान म्हाका याद आसा, इवन मुख्यमंत्री आसतना सुद्दां हांव 5 दीस पूर्ण वेळ रावलां आनी त्या वेळार सुद्दां हांवें माटोळी बांदल्या. त्यामुळे आतां बांदप हें स्वाभावीक आसा. पूण एक त्या निमित्तान, ह्या उत्सवाच्या निमित्तान अनेक जाण भेटूंक येतात, मेळूंक येतात, आमी देवदर्शन जाता आनी आमचेंय स्वताचें एकमेकांक मेळप जाता. हो उत्सव हो आगळो वेगळो आसा. भरपूर पावस पडलो फाटल्या दिसांनी, आतां मातशी उसंत घेतलेली आसा आनी त्यामुळे उत्साह लोकांचो वाडत आसा. आज पयलोच दीस आसा, म्हाका खात्री आसा फुडले 4 दीस हो उत्साह आनीक वाडत वतलो. अनेक जाणांचे गणपती हांगा 7 दीस, 9 दीस सुद्दां आसता. सार्वजनीक गणपती सादारण 11 दीस पर्यंत आसतात. आनी पॅन्डेमिकाची काळजी घेवप ही आवश्यकता आसा. ही सगळी घेवन अखेर ताणें आमकां सांबाळूंक जाय. उत्साहांत खंय पॅन्डेमिकामुळे उत्साहांत कमी जाला अशें खंयच जाल्लें ना. सगळ्या गोमंतकीयांक गणेशोत्सवाच्यो हांव शुभेच्छा दितां. गणेशोत्सवान ताणें उत्साहान सहभागी जावचेंच आनी ह्या गणपती महाराजान जो बुद्धिदाता देव, जो विघ्न हारता देव, जो सुख देणारो देव,
जो आनंद देणारो देव, जो आमचे रक्षण करणारो देव, ताणें सगळ्यांक बरी बुद्धी, बरें संरक्षण दिवचें. सगळ्या गोमंतकीयांक जे ताणें बरी बुद्ध दिवची, बरी देख दिवची आनी संरक्षण करून हो उत्सव उत्साहान साजरो करून घेवचोच. पूण त्याच बरोबर फुडलें वर्स येय पर्यंत सगळ्यांची जबाबदारी, म्हणजे जसो इन्शुरन्स कंपनी जबाबदारी घेता त्या पद्दतीन भगवंतान सगळ्यांची जबाबदारी घेवची